पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां सगळ्यांक संवसार पाडव्याची हुनहुनीत परबी. आणि आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या 3 दिसांच्या उत्तर प्रदेश राज्याचे भेटेर आसात. आयज तांणी अयोध्येच्या रामजन्मभूमी देवळात वचून थंयच्या तरेकवार धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेतलो. तशेंच तांचे हस्तुकीं आयज देवळाच्या दुसऱ्या मजल्यार श्रीराम यंत्र स्थापन कार्यावळ जाली. ह्या वेळार उलोवप करतना सध्याचो काळ भारत देशा खातीर सामाजीक, अर्थीक, राजकीय तशेंच सांस्कृतीक पावंड्यार प्रबोधनाचो जावन आसा आनी अयोध्येचें हें राम मंदिर ह्याच गजालीची गवाय दिता अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. ने जिस अयोध्या नगरी में जन्म लिया उसकी पवित्र धूलि का स्पर्श प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की विषय है। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी अयोध्या यानी अवधपुरी और आसपास के लोक भाषा में संत कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्र मानस की रचना की थी। मानस में प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठों का बखाना किया है तथा वो वेद पुराणों में वर्णित है, जग प्रसिद्ध है, लेकिन वैकुंठ भी मुझे अवधिपुर जैसा प्रिय लगता है। यद्यपि सब वैकुंठों बखाना वेद पुराण विदित योगु जाना अवधिपुर सम प्रिय नहीं जाओ सो ये प्रसंग जानो कौ ये अयोध्या नगरी सभी राम भक्त के लिए भी सर्वाधिक प्रिय है। अस्तंत आशियात जावपी संघर्षाचो प्रभाव व्यापाराचेर जाल्लो पळोवपाक मेळटा अशें वाणिज्य सचिव राजेश अगरवाल हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. मुखार येवपी आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर अंतर मंत्रालयीन समिती स्थापन केल्या अशेंय तांणी सांगलें. निर्यातकांच्यो समस्या आयकून ती सुटावी करपा पासत कारवाय सुरू केल्या अशेंय वाणिज्य सचिव राजेश अगरवाल हांणी सांगलें. कार्गो, वेअरहाऊस आनी लॉजिस्टिकाच्यो समस्यांक तोंड दिवचें पडटा अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें. Announce a new scheme under the export promotion mission, especially focused upon exports to these 17-18 geographies which have been impacted by the conflict. To assuage some of the challenges that our exporters are faced over last 1 month, the cargoes which have sailed but have not found the right destination, we are trying to bring in a relief package. And secondly, also to some of the exports which may happen because these relationships are very age-old relationships. There is a dependence on our exports in these Middle East countries, and we are trying to see that even in these difficult circumstances, whatever exports we are able to do, we are trying to support that also, so that whatever logistics movement take place in this region, we are able to send exports as much as possible. आयज चैत्र पुनवे निमतान गोंयांत हिंदू समाज गुढीपाडवो मनयतात. हे निमतान राष्ट्रीय तशेंच राज्य पावंड्यार साबार राजकीय फुडाऱ्यांनी परबी भेटयल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स माध्यमाचेर कोंकणी भाशेंत संदेश दितना ह्या नव्या वर्सा सयत नवेपणाची भावना, नवी आशा आनी नव्या संदीची समस्तांक परबी भेटयल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून समेस्तांक पाडव्याची परबी भेटयतना हे नवे वर्स सगळ्यांचे जिणेंत सुख, शांती, समृद्धी आनी यश घेवन यो अशें मागलां. राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गुढीपाडव्या निमतान खासा व्हिडिओ संदेश जारी केलो. गोंय राज्यांत आमी सगळे रावपी सगळे आमचो परिवार म्हणून आमी समजून घेता. हांव सदां म्हणटालो की सत्तरीची जनता, उसगांवची जनता हो म्हाजो परिवारचो भाग आनी परिवारचो भाग आसाच. त्याच बरोबर गोंयचे जनतेचो प्रत्येक नागरीक, प्रत्येक भाव भयण हो आमचो परिवाराचो व्हडलो भाग. आयज गुढीपाडव्याची शुभेच्छा तुमकां सगळ्यांक. आयज देवाचो सदैव तुमचेर आशिर्वाद आसचो आनी गुढीपाडव्याच्या निमित्तान प्रत्येकाच्या घरान बरेपैकी आरोग्य, भरभराट जावची आनी प्रार्थना करता देवा कडेन. आयज सूर्य वयर येता आनी सूर्य देवताची बी सगळ्यांचेर आशिर्वाद आसचो. देव बरें करूं आनी गुढीपाडव्याची परत एकदां गोंयचे जनतेक, प्रत्येक आई, प्रत्येक वडील, प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिला, प्रत्येक आमचे तरणाटे तुमकां सगळ्यांक
तुमचे मनासारखे जावचे आणि तुमकां सगळ्यांक गुढीपाडव्याची शुभेच्छा. हिंदू नवे वर्स येवकार समिती वतीन पणजेच्या महालक्ष्मी देवळा कडल्यान शारांत हिंदू नवे वर्स येवकार यात्रा आयोजीत केल्ली. हातूंत राज्यांतल्या तरेकवार हिंदू संघटनांनी आनी तांच्या कार्यकर्त्यांनी व्हड संख्येन वांटो घेतलो. महालक्ष्मी देवळाच्या संकुलांत गुडी उबारून विधी प्रमाण पुजा जाली. उपरांत सगळ्यांक कडुलिंबाचो रोस आनी पेढे वांटले. ह्या वेळार महालक्ष्मी देवळाचे सचिव महेश खानोलकर हांणी खासा संदेश दिलो. प्रभात फेरी चालू करतात आणि प्रभात फेरी आम्ही आता गेल्या 4-5 वर्सांपासून मोठ्या दबाज्यान करतात. पयलीं आमी प्रभात फेरी काडटाली बट कमी प्रमाणात आसताली. ह्या 5 वर्सान आमी आनी जाता इतके आमी चडशे सगळे प्रतिनिधी म्हणजे सगळे विंगड भागांतले म्हणजे गोंयचेच न्ही बट सबंद भारतांतले सगळे भाशीक लोक हितून हिंदू बांधव पार्टिसिपेट जातात आणि आमी हो प्रोग्राम आसा ते प्रभात फेरी आमी हांगासून वचून सातिनेसून टर्न जावन परते आमच्या देवळान येतली. थंय आमी गुडी उबारतली. तेन्ना मागीर त्या नंतर आमी पेडे वाडटात म्हणजे आमच्या शास्त्रा प्रमाणे कडू पानाचे रस दितात. मागीर पेडे वाडटात आनी मागीर देवाचें दर्शन घेवन लोक आपापल्या घरा वचून मागीर गुडी आपापल्या घरांत उबारपाची अशे आमचे नियम आसा. सद्या तरी अशें चल्लां आनी लोक वर्सानूच वाडत आहा. पयलीं सादारण 700-800 लोक जाताले, आतां 1000भर लोक जातात. तेजे विशीं माहीत जावपाची शक्यता. आयज गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तार भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन फोंड्यांत जावपी पोटवेंचणुके खातीर रितेश रवी नायक हांचें नांव उमेदवार म्हणून जाहीर केलें. ते भायर आप पक्षान लेगीत हे वेंचणुके खातीर आपलो उमेदवार जाहीर करतना गितेश नाईक हाचें नांव मुखार केलें. हे आदी काँग्रेस पक्षान फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर केतन भाटीकार हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय समितीन आपल्याचेर विश्वास दाखवून उमेदवारी दिल्ले खातीर रितेश नायक हांणी पक्षाच्या केंद्रीय फुडारपणाचे उपकार मानले. खास करून फोंड्याचे आमचे सगळे लोक आसा तांकां हांव गुढीपाडवा नव्या वर्साची शुभेच्छा दिता आनी बरी प्रथम हांव आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच आमचे अमित शाहजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक तशेंच आमचे केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद नाईक आनी आमचे खासदार राज्यसभेचे श्री सदानंद शेठ तानावडे हांकां सगळ्याक पयलीं हांव तांचे आभार मानता की आज म्हाका ही तिकेट फोंड्याची दिली म्हणून आनी आतां हांव सगळे कार्यकर्ते आमचे आनी पार्टीचे प्रमुख जे आमचे लिडर आसा तेंचेय हांव आभार मानता आनी ही जी म्हाज्या वडिलांची जी म्हाका सीट बाय इलेक्शन जे म्हाका सीट मेळ्ळा ते म्हाज्या वडिलांचें जें काम तेणी काम केल्लें तेंचे हांव फुडें व्हरपाक ही म्हाका एक बरी संदी आनी जी संदी मेळ्ळा हांव भारतीय जनता पार्टी आनी तेंचे सगळे लिडर हेंचे हांव आभार मानता. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय मुखेली तशेंच दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी काल मंगेशीच्या श्री मंगेश देवस्थानाक भेट दिली. ह्या वेळार तांचे सयत दिल्लीची आदले मुखेलमंत्री आतिशी मार्लेना, पक्षाचे गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक, संदेश तळेकार तशेंच हेर वांगडी हजर आशिल्ले. अरविंद केजरीवाल हांणी पत्रकारांक प्रतिक्रिया दिली. आशीर्वाद लेने के लिए भगवान से और गोवा के लोगों के सुख समृद्धि स्वास्थ्य की कामना करने के लिए, देशवासियों के सुख समृद्धि स्वास्थ्य की कामना करने के लिए और अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए. तुम्हारे मेन लीडर पोंडा के सुरेल तिड़वी दिखाई नहीं दे रहे आज. वो आज कहीं बिजी होंगे, वो यहीं है, साथ ही है. तुम्हारे साथ है? हाँ, पक्का? हाँ, लेकिन किधर तो दिखता भी नहीं वो. नहीं दिखेगा चिंता नहीं. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ह सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात.
हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.